हाय गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. तर आज आम्ही करता अनबॉक्सिंग. आम्ही येले ह्या रुमाल इफ यू कॅन सी. आणि आम्ही करता अनबॉक्सिंग हेची. आम्ही नो आयकियाची एक आलमार ऑर्डर केली जी आम्ही केन्ना आलमार कबर्ड ऑर्डर केली जी आम्ही केन्ना ऑर्डर केली. पण आयज मेरेन अनबॉक्स करून सेटअप करपाक पावोकूच ना. थंयसर ट्रिपी वयल्यान येयले मागीर लगीण हे जालें. सो तेका लागून खूब लेट जालो. सो आतां आमी करता अनबॉक्सिंग अँड सेटअप. आयकिया ते 90% तरी सारखे येतलेत खंय दिसता म्हाका. 10% येयल्यार मागीर कितें करता? चल करुया आमी सेटअप. टाइम जालो 1:39 आणि प्रोग्रेस कुछ ऐसा है गाइस. थोड़ा बहुत काम बचा है. आता आमी जाईन चेंज केलो आणि आमी वयता ती महाआरती पळोवपाक. बिचार कितें करतात ते पळोवंक मेळटली जाल्यार वयतली भितर. आणि हांगासर इतली हेंची समज हॉटेलां बी हांगाच वयला दिसता. वय लेट्स सी. हांगासर हांगांतल्यान चालू आहा. अँड अगो भितरल्यान वचो येता गो कोणी. आणि काल पळय सकाळचे संकचे स्नान आहलें आनी ऑयलाची राख पासवान बीन. बट रातचे लायटींग हे बेस्ट दिसता. रातचे जालें तुमकां. सोमनाथ हट. लायटी एक लायट पेटयले कोणाक पेटयला देवा खबर. आता काळोख जातलो पेटयले. पण रातचे डेकोरेशन बरें आसा. रातचे दाखयता तुमकां. आनी लोक गाडी कितले रे देवा. बीच सारको भरपाचो आयज. तर गायज आमी येयल्ली पळय म्हापशा हे करपाक. ती डोली रिटर्न केली. चाव पियाली. रिकॉर्ड करपाक कांयच याद ना. आनी आतां आमी वयता ते आमचे वॉशिंग मशीन प्रेशर मशीन आहा पळय गाडयो धुता तेजी वायर पिड्ड्या आल्या पायप ते धाडपाक वयतात. थंय फुडें मेळटा आमकां डॅडीन सांगलां. काल गेल्ली आमी आसतली 2:30 आनी आयज 2:30 परत येयला. 2:48 जाली. आनी हे इतलें उरलां. इतलें केलां आमी. आतां जितलें उरलां तितलें करूंक जाय. तर लेट्स गो करुया. आलमारी येयली गायज आपल्या आकाराचेर. थँकफुली आतां ताका दारूच लावपाचें उरलां. आनी जालें. ही वयर अटॅच करपाकूय हें दिलां. वयर खंय वॉन्टीक अटॅच करपाक. आमी अटॅच करची ना. इतली बरी आगण. लेट्स अटॅच द डोर्स.
तर काय लावूया एका दाण्याचे आणायचे एका दाण्याचे तेल मज्जा आहे ड्रिल मशीन यूज करतात फक्त एक किलो सा आमचे दसा ना आहे का जर आयकियाची ब्रँडिंग ना एक मिस्टेक जाली आमच्याकडे आख्या प्रोसेसान विच इज ते थंय पळय तुमकां गॅप दिसता तो गॅप उडोवंक जायनासलो दिसता तो ताका चॅकोन वचोंक जाय आसलें आनी हे परते अशें लावंक जाय आसलें आमी ते आर्थे लायले आनी ते दारां लागना जाता तशें आमी हे काडले हो तो पार्ट मेन मदलो तो आनी तो काडून खंय ते सायडीन घातलो तो रिकॉर्ड करपाक आमचे कडेन येना ट्रायपॉडाक मोबायल लायला पळय ताका स्पेस ना आनी जिवार येयले सारखे करता म्हटल्यार हे आमी सकयले हे सोडयले परत आमी आनी ते ओडले दुरावय ओडटना जोर लगा के आयशा करून ओडला आनी पळय आतां ते परत टायट करता थंयसर आनी आतां होपफुली ती दारां लागतली सारकी आय जस्ट होप सो लागतली ती आतां आनी तरी आमी कातरपाक अर्दे हांवें कातरले ते ऑलमोस्ट तो एक्चुली काडून दुसरो लावंक जालो आनी एक एक्स्ट्रा आहलो तशी पडची ना बट मोडलो जाल्यार टक करून मातसो इल्लोसो उरलेलो तेजो ह्यो हसू आतां क्या ही करे आतां परत कोण करा ना 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 आनी हांव काडिना हय देवा जिवार येयले म्हाजी आलमार घडयता म्हटल्यार खाली आयकियाच्यो वस्तूच नाका उरल्यो खंय जाल्या सगळ्यो आमकां हाडून दिवची एसी भी नासली ना मातशी मजा येतली ती म्हाका गर्मी भी नहीं होता भाई मेरे से कसली गर्मी येताली तितून लायटूय गेली आनी हो स्क्रू त्रास करता पळय कितलो वचात ना परतो वता आनी जायत ना थंय भी रूप बदलते नए नए सांचे में ढलते तुमका दालमार दाखयता राव खूप हेल्प केले आणि आलमार अशी असा हांगासर तुम्ही कपडे हँग करूंक शकता तुम्ही म्हटल्यार कोण रावतलो तो हांगासर कपडे एवढे वगैरे ठेवूंक शकता वयरी जागा बट ही अशी इतली बी घटना की वयर चड सामान थेयले बी येतले न्हू ओके बट खूब म्हारग आसली 12,000 पडल्या ही म्हाज्या हायटी इतली काय मस्त केला